श्री गुरुभ्यो नमः परम गुरुभ्यो नमः श्रीमदानंदतीर्थ भगवत्पादाचार्य गुरुभ्यो नमः ಯತಿವರೇಣ್ಯರು ಅಕ್ಷೋಭ್ಯ ತೀರ್ಥರು ಭಾಗ 2 ಮಕ್ಷಿಪಟಿ ಪಿಳ್ಳಂಗಿರಿ ಬಿಟರಿ ಅಕ್ಷೋಭ್ಯ ತೀರ್ಥ ಅಂತ अंगार बरोवन हनुमंताला प्रतिष्ठापन केलें हांव सांगिल्लें तशी तांणी श्रृंगेरी बासवर्गेन येता श्रृंगेरी बासवर्गेन येतना ह्या फाटी येतना राजमर्याद आसा तांगे व्हड सैन्य आसा ते सक्कड जालें फुडें विद्यारण्याच्यान दिसता अब्बा हांव खंयचे म्हण छल आसा हांव म्हापशी पडीत तांगेले वाद करना म्हणलें कसं राजमंदन घेवन आयली न्हय जाल्यार हांगेलें कसन म्हूण आमी पळोवन सोडया म्हणजे ताकाय एक मन येता तेन्ना हांगेलें चर्च म्हूण सुरू जाता फुडें काळां एक्चुअली चर्च म्हणून एकलेल्या वेर एक पूर्वाग्रह पीठ इतलें चर्च न्हय तें बदल जावन सत्य खंय आसा एके आमी अनेकले गोत तशें सत्य आमी घेवया म्हणचे एक आश तुजे बदल खंयचें ना म्हणे परस्पर दूषणे चर्च न्हय आशिल्लें तशें आमकां उत्तर सुरू जाता तोवे विद्यारण्य म्हळ्यार कांय सदांच न्हय समाजान वेद वेदांत शिकून अद्वैतांचो महाविद्वांस तो तेन्ना तागेले पक्षतान मंडन करता तें मंडन करता म्हणटना हाक सुमार वाद आनी जाता दोन विशयांचेर भयंकर वाद सुरू जाता एक म्हण कितें आसा म्हळ्यार हें आतां हांव तुमकां वेदांताचे भाग सांगचे वतना आयकूचे आसा विचित्र दिश्टी पळोवप जाल्यार आशिल्लो विशय तो तत्वमसी म्हूण सांगून एक उत्तर तत्वमसी म्हळ्यार अद्वैताले कारण तत् त्वम असी तोची तूं म्हळ्यार देवूची ती म्हणजे अर्थ तांणी घेवचे म्हण तागेले ताका कसो कसान वाद आसा तो पुरो तो विद्यारण्य दवरता केव्हाय म्हणटा तत् त्वम असी न्हय तोची तूं न्हय तत् असी तूं तागेले एक भाग हो तूं न्हय तो दुसरोची तूं दुसरोची म्हूण सांगून ते विवरण जावन वेदांत एक एक ताका दिता वता हाक्कानी ताका वाद विवाद खंयच जावची ना ते दोग जाणांका समाधान जावचें ना ते सक्कड पळयलें फुडें तो राय कसन करता सीदाची दुसरे एक आपूण हाडया तुमगे पुरो वाद पुरो बरोवया बरयले नंतर ताका पेटोवन दिवया तो कसन सांगता ताका तुमी दोग जाण रेडी आसात म्हण त्या काळांत तूं रामानुजाचार्याचे परंपरेचे म्हळ्यार वैष्णव सिद्धांताची परंपरेचे अनेक आसता वेदांत दीक्षित वेदांत देशिका म्हूण एक आसता तागेले हांगेन तत्वमसीचे वाद पुरो बरोवन ताण सांगिल्लें कसो न्हय हाण सांगिल्लें कसो न्हय पुरो बरोवन पेटयताय ते लिखीत पुरो बरोवन पेटयले नंतर तो ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ नंतर ताका उत्तर बरोवन पेटयता ताण म्हूण कितलेंची विद्यारण्य म्हणलें महाअरण्याक तत्वमसी म्हणजे खडगा दाखोवन अक्षोभ्य तीर्थान कातरून काडलें म्हळ्यार तागेलो वाद पुरो निरस्त करून हो बदल जाल्लो तत्व हाण सांगना विद्यारण्य ताका ओप्पता ते ओप्पलें आमकां आजिकाची मुळबागला बेट्टा वयर गेल्यार एक व्हडले विजयस्तंभ आसा ते विजयस्तंभार बरें ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ ಮಹಾಮುನಿಯನ್ನು ತತ್ವಮಸಿ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದ ಅಕ್ಷೋಭ್ಯ ತೀರ್ಥರಿಗೆ ನಮನ ಈ ಕಂಬ इतले संस्कृत भितर आसता ते आमकां आजिका पळोवचें मेळटा सुमार शीतल जालां जाल्यार ते स्तंभ पळोवचें मेळटा ते मुळबागला वयर बेट्ट चोळयेन वचता ते सक्कड जाले नंतर हागेले ಬಗ್ಗೆ सुमार कडेन जाता ह्यो भारी एकलो विद्वांस समाजाला मध्वाचार्याला ಬಗ್ಗೆ शिकिलो तशें म्हणून ते सहज जाले एक हागेले परत जाल्यार उत्तर पळय येवचें सुरू जाता तेन्ना पूण तो सीदा बास सोडून येता ताका तितले भितर कळ्ळें जालें म्हळ्यार मध्वाचार्यान ताका दिलेले वैकुंठ रामदेवरू तागेले एक प्रतिमे आसता वंश रामदेवरू ताका मध्व हाणें माधव तीर्थान दिलें ताका मेळ्ळेलें विश्वंभर सालिग्राम तेन्ना कसन करता मिगेले एक परंपरा आसा म्हूण सांगून अक्षोभ्य मुनी संस्थान म्हूण एक करता ताका ताणें फस्ट शिश्य हांव घेतलो त्रैलोक्याचार्य म्हणजे एकले कोर्ण ताका हें वयसून दिता आमकां आजिका तें सगळें पळोवचें मेळचें हें सगळें विग्रह पळोवचें मेळचें खंय म्हळ्यार थंयच ते कडेन ताणें उपास दोग जाणांक संस्थान दिलें तेन्ना उपास दवरलो म्हणजे जाता अक्षोभ्य आर्य मठ आर्य अक्षोभ्य मठ कुडली आनीक आर्य अक्षोभ्य मठ बाळेगार म्हणून वंशरामू आनी ते विश्वंभर सालिग्रामू आनी ताका मेळ्ळो देव ह्या पुराची ह्या कुडली भितर आमकां पळोवचें आजिका मेळटा तशींची थंय बरोबर मुखार सुरू ताणें ताका त्या टायमार कसो जाता ताका मिगेले जागांत अनेकल्यान येतलो एकलो जायना हें म्हणजे एक मना भितर एक गुण आसता जाल्यार ताका तेन्ना एक विशेश कर्म मध्वाचार्यान ताका त्या टायमार मध्वाचार्यान सांगून आशिल्लें तूं शिश्य स्वच्छ कांय तोंदरी करता म्हूण ना
तूं सीधा भीमा तीरा वचून थंय तपस करता बसले. तूं केकल येवन एक मनुष्य येवन कुदरे वयर बसून येवन उद्दाक पिवचे येता. तो तुगेले संस्थान मुखरसून वच्चेक समजल्लो म्हूण सांगून इतले भितर हांणे ते संस्थान त्या पिठार येवन बसून 8 वर्सां 1310 येयलो त्या पिठा वयर बसचेक. 1325 ते पिठा वयर आशिल्लो तो सीधा भीमा तीरा वचून थंय तपस करता आसतना दंडोपंतराया म्हणलें आयकता. कोण ह्यो दंडोपंतराया म्हणून आमकां दिसता. त्या टायमार विजयनगर साम्राज्याक सुमार जन सामंतराय आशिल्ली. हागे ल्हान एक सामंतराय येवची ताणे सकयल ते अशी सामंतराय जावन आसतना पूत ताका हे शिक्षणांनी दिलें. शिक्षण दिवन ताका एक दडवायशे करून गेलें. ताणें पुरा कडेन युद्धा वच्चें सकयल कोरगे नासता ब्राह्मण वय जे तांगेले जीवनावृत्ती ते जावन दिवान से जावन दिवान एक राय दडवाय से जावन वचून आशिल्ले निमित्त युद्ध ताका एक विशेश. तें जेतना ताका कसन जाता ताणें तें उद्दाक जोर नीरडिके म्हणून तो भिमा नदीला येता. हाजे वेरी बसून कुदरे वेरी बसून सुणशे उद्दाक पित्त आसता. ताका पळोवच भितरी अक्षोभ्य दिता म्हणजे एक उत्तर किम पशु पूर्व देहे म्हूण मागशी जन्माचे तूं पशु जावन आशिल्ले म्हणजे नेमकूच म्हळ्यार मनुश्याला हात अशें करून अंजली बद्द जावन उद्दाक पिता व्हरतुची अशी सुणें म्हणजे तोंड घालून पिनान नवें ताजे खातीर म्हणटा किम पशु पूर्व देहे म्हूण. तें एक उत्तर म्हणलेलें ते वयर बशिल्लेक ताका ते दंडोपंताक तागेले पोरणे उडगास येता. पोरणे उडगास म्हळ्यार कसो ना मध्वाचार्य नाशिल्ले टायमार इंद्रुत्व म्हणजे इंद्र अंशात्व तो एक एत्तू जावन येवन आसता. एत्तू जावन येतना ताणें मध्वाचार्यान पुरा ग्रंथ तागेल्यान गार्गांगेन सुक्कड कडेन कोंडोचे. ताणें ते मध्वाचार्यान पाठ करतना केन्नाय बसून आयकूच आशिल्लें. कडेन एक दिवस मध्वाचार्य म्हणटा इतले सगळे म्हणटा की इतले सगळे पंडीत आसना तुमी सगळे बरयलो ग्रंथा पुराची विवरण दिता कोण मध्वाचार्यान निमित्त ते निमगील तेन्ना मध्वाचार्यान म्हणचे ओ तें आसा पळय ते बैलू तो बैलूच मिगेले पुरो विवरण दिता. ते आयकून हांकां विद्वांसा सगळो कोप येता. बदल खंयचेय कारणान आमी इतले जण विद्वांस आसले आमकां कोणा लेखा धरनाशिची तो एक बैल बरयता म्हळ्यार आमी सज्जेकींत कडे म्हूण सांगता न्हय म्हणजे कोप येवन एक म्हणे कोप येवन वता. ते कोप आयिल्ले काय तांणी रातारात्री ते बैलाक विश घालून सोडटाय. हेर दीस सकाळीं मध्वाचार्यान तें पळोवन द्वादश स्तोत्राचे सांगून ताका कोपास जीव करच्यो. तोच जीव आतां दंडोपंत जावन येता. ताका ते इतलो बरो ताणें किम पशु पूर्व देहे म्हणचे भितर इतलो सगळो उडगास येता ताका. हे रामा मध्वाचार्या लागीं शिकून आशिल्लें हांव आनी युध्द करचे भितर आसूं हें म्हाका नाका. हें म्हगेलें जन्म न्ही हांव आयिल्लो दुसऱ्याक म्हूण ताका दिसता. तें दिसलें पळय हांव सीदा गेले म्हणटा अक्षोभ्य तीर्थालय म्हाका तुमी संन्यास दिवका. ते देव म्हणटा हांव तुका संन्यास दिना मरे. खरें म्हणल्यार तुगे ल्हान ल्हान न्ही आनी म्हगेल्या आंगार पळय म्हाका कोण गती तुवें ल्हान व्हडलो जळवाय म्हळ्यार युद्धाच्यो ताणें येवन म्हाका उपद्रव केले कसन करचें म्हणून ते जाय म्हणून निमगुत्ता ना तसन कसनय आसता ती हांव पळोवन घेता तुमी म्हाका संन्यास दिया म्हणून. त्या समयार हरकत जालां म्हणून सांगलें ताका एक चेल्ली म्हणून हळडीके रेडी केलो. हळडी पर्यंत जावन आसता तांकां आनी निशेक मुहूर्त जावन आसता केलो संप्रदाय भितर तें हळडी जाल्ले दिवस तांकां प्रथम रात्री न्ही ताका उपास विशेष मुहूर्त पडून तांकां निशेक रात्री म्हणून दवरताय. तो त्या संप्रदायाचो ते निशेक रात्र जायनासतना ताका तशें जावन हे हाण पुत्रान संन्यास घेतला म्हणटकीर सगळे सैन्य समेत तो ताका ल्हान येता. खच्चर मोडणी म्हणून तुमी म्हगेलें पुत्ता तुमी घेतलें म्हाका निमिनाशी एकडे हळडी कन्या आसताय तसा लेसून तुमी हाका संन्यास केला वय कसन चुपी तुमकां लगाड काडून हांव हाका पुत्ता व्हरता म्हणून तो हास्सा म्हणटा लगाड काडची कसन हें आवश्यकता ना तूं तुगेलें पुत्ता आपोवन घेवन वचचें म्हगेलें सरव तक्रार ना म्हणटा. ते म्हणलें कुडलें हांव कसन करता पुत्ता आपोवन घेता वता वजाय हांव म्हणून सांगून अशें पुत्ता गेले पुत्ताक समाधान जाता कसनय हांव संन्यास जालें पुत्ता वरें आपूण आनी हांव खाल्लो पुत्ताक ग्रस्त करचें आजी निशेकाक ग्रस्त करुया म्हूण निशेका राती रेडी करताय. तितलो रेडी घेवन राती हाण वचून न्हिदोचे भितरी ती चेल्ली भोब मारून भायर धांवन येतलो. हांव ते मनशा वता अशें साध्य ना म्हणून कसलें एका म्हणटा तुमी भितर येवन पळया म्हणून. आनी न्हिदल जाग येयलो तूं
अंगारी व्हडले दिवडशे एक कडेन राबला, एक कडेन मनुष्य आसा. हे भुता मनशा हे दिवडा मनशा वाट हांव जीवन करना, म्हाका खागेल सवास नाका. हांकां भंय करूच तागेले पुतार वेश पळोवन पूत पळय अर्द दिवडशे दिसता सर अंगारातून विशेष कांती येता. ते पळोवच बेताक दिसता. हांवें जावन भोवशे संन्यास आश्रम दिली ती चूक जाली मी गेली म्हणून पुता थंय नमस्कार घालता. होर न्हू तागेले वापास अक्षोभ्य तीर्थाले सोडता. आयची काणी हांगारा बेता इतलें सगळें सांगचें म्हाका एक अवकाश दिल्ले. मल्ले मम्मा एक नमस्कार. ब्रह्मांता गुरुवः साक्षात् इष्टं दैवं जयपति आचार्य श्रीमदाचार्य संतु मे जन्म जन्मनि. कृष्णार्पण.